कला संस्कृती खात्यातल्या फंडाविषयी सभापतीन मंत्री गोविंदाचेर केल्ल्या आरोपांची चौकशी करात। विरोधकांचो सभागृहात नेट। चौकशी जायना जाल्यार खंय आरोप फटीचे। चर्चा जाय, सभापतीचो चर्चेक न्हयकार। शुक्राराच्या दिसाक तुवें एक एलिगेशन केलें। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री मातशें बोस, लेट मी जस्ट क्लॅरिफाय। स्पीकर सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाऊस आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो, अरे तुवें एक्युजिशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लाख ऑफ रुपीज रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर that means what you said was not true स्पीकर सर दिस इज एन इन्सल्ट टू यू। आपणे राजीनामो कित्याक दिवचो गोविंदाचो प्रश्न, कित्याक त्या खंय मुख्यमंत्री पळयतलो। कित्या खातीर जावचे कितें आहा, कित्या खातीर जावचे गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां सांगतलो। आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटिंग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार तानावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडे सभापती मंत्री गोविंदाक घेऊन बसका जाली, विषय सुटलो। कारण पयर जशें हांवें सांगिल्लें बऱ्याच जाणांनी म्हजेर क्रिटिसिजमूय केलां की हो वैयक्तीक म्हणटा वगैरे, पण सोड कारण तो तेंचो मुद्दो आसा। पण आज सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर आमचें मेळप जालें आनी कांय येना दोगां भितर तशें कांय नाशिल्लें आनी त्यामुळे आमी तांचे कडेन बसून विशय आमच्या हाच्या भितर तरी विशय सोंपलेलो आसा। कारण आमी हें जालें आनी त्या नंतर मुख्यमंत्री आनी दोगूय जाण आनी हांव आमी चौगूय बशिल्ले आनी आमच्या भितर तरी हो विशय सोंपलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।